सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. देखून रायान सवाबाक आनी ताचे सवे असलेल्या सेनापतींक सांगले, धान थावन बेरशेबा पर्यंत इस्रायेलाच्या सर्व खोळयांमध्ये भोवा आनी तांची संख्या म्हाका कळीत जावचे खातीर तांची गणना करा. जनगणना वरवीं मेळिल्ली लोकांची संख्या जवाबान रायाक कळीत केली. इस्रायेलांत तलवार धरूंक योग्य असलेले झुजारी 800,000, जुदांत 85,000. आपणे जनगणना केली देखून दाविदाचे अंतस्करण ताका खांतावंक लागले आनी ताणे सर्वेस्पराक म्हणलें, हांवें हें करून एक व्हड फाताक केलें, पूण आतां सर्वेस्परा तुज्या सेवकाचो अपराध बक्षी, कित्याक म्हज्या पिशेपणान हांवें हें केलें. दावीद सकाळी उठलो तेन्ना गाद प्रवाद्याक दाविदाच्या दर्शीक सर्वेस्पराचो हो संदेश आयलो. वस आनी दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, 3 वस्तू हांव तुजे मुखार दवरतां, तांतली एक विंचून काड आनी तिचे वरवीं हांव तुका शिक्षा लायतलो. गाद दाविदाशी गेलो आनी ताणें ताका म्हणलें, तुका कितें जाय? 3 वर्सां तुज्या देशांत दुखळ, वा 3 म्हयने तुजी फाट धरून येतल्या तुज्या दुस्मना मुखार तुवें पळून वचें, वा 3 दीस तुज्या देशांत मारीची पिडा. आतां चिंतून पळय आनी म्हाका धाडलेल्याक हांवें कसली झाप दिवंक जाय म्हूण सांग. दाविदान गादाक झाप दिली, हांव व्हड अडचणेंत सांपडलां. आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडुया, कित्याक व्हड ताची दया, पूण मनशाच्या हातांत हांव पडना जावं. अशें दाविदान मारीची पिडा विंचली. गवांचे लुवणेचो काळ तो, ते सकाळी थावन निर्धारीत वेळा पर्यंत सर्वेस्परान इस्रायेलाचेर मारीची पिडा धाडली. मारीची पिडा लोकांची देसवाड करूंक लागली आनी धान थावन बेरशेबा पर्यंत 70,000 लोक मेळ्ळो. जेरुसलेमाचो नाश करूंक देवदूतान आपलो हात उबारलो तेन्ना सर्वेस्पर हे विघ्न पळोवन सुरसुरलो आनी लोकांचो संहार करतेल्या दुताक ताणें म्हणलें, आतां पुरो, तुजो हात फाटीं काड. तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत जेबुसीत आरावनाच्या मळपाकड्या लागीं उबो रावुरलो. लोकांचो संहार करतेल्या देवदूताक पळोवन दाविदान म्हणलें, पाताक केल्लें हांवें, गुन्यांव केल्लो हांवें, पूण ह्या शेळयांनी कितें केलां? तुजो हात मुचेर आनी म्हज्या घराण्याचेर पडो. देवाचे उतार हे. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू थंयसो भायर सरून आपल्या शिसा सांगाता आपल्या स्वंत गांवाक फाटीं आयलो. साबाताचो दीस येतस तो सिनेगोगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकवण आयकल्ले साबार जण आजाप जावन म्हणाले, हें सगळें हाका खंयचे आयलें? हाका दिल्या ती सानवाय कसली जावयेत? आनी हाच्या हातांनी असली असर्या घडतात तें कशें? हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमोनचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगास आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशांत कितें म्हणचे तें चिंतून ते घुस्पुडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्यां धैर्यामध्ये तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच असर्ये थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो आजाप जालो. देवाचे उतार हे.